बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणोच्या अनपुणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंटो आनी सोडून काल तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कुडार गो चवतल्या मांव सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तूं तिका प्रतिमोगान वाडय. पुणोरजोंतपणाचो बोर वांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या सगळ्या भाव भयणीची दया काकलूत कर. तांकां सुर्गीचें सूख फाव कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोड पळोवंक फाव कर. आमो सोमेस्तांची हांगासर मिसा कार्यालयाची जोण एक एकल्याची दया काकलूत कर म्हूण मागतना अदीक करून मागुया जी आमची भाव भयणां पिडेत आसात, एकसुरी आसात, जांचे लागीं जायना घडना तांचो उगडास करून मागुया. तेच भाशेन मागुया हे नोवेनांत आनी पोरबेक आमची भाव भयणां परदेसांत आसात, येवंक आशेतात, लालयतात, घडना तांचोय उगडास करून माग. परदेसांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर तांकां भावार्थ मेळूंक, तांकां जेजूचें जिवीत मेळूंक मागात, बरी भलायकी मेळूंक मागात. पयस पयस आनी परदेसांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीक राख आनी सांबाळ. आंकवार मारी देवाची माई सागाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दवरून दिता आनी सर्व कडेन तुका मानवड्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्यवंत सांत फ्रांसिसा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें शिकयलां. हेच मागणें म्हणटना भावार्थान जिविताचे खोलायेंतान मेळून आमकां सुबां जिवीत मेळून आमची नोदोळ लांब आनी रूंद जावंक मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां न्हय. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली, विघ्नांतली, पातकांतली, पिडेंतली, आपसुवासपणांतली, गोरबांतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितांत संस्कार, शांती, मोग, भोगसणें, कुडीची आत्म्याची बरी भलायकी आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आज जेजू आमकां जोण एक एकल्याक म्हणटा. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. कुशालकायेन मोगान हसत्या तोंडान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संवसाराचे पाप घातलेले आमची काकलूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप घातलेले आमची काकलूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप घातलेले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी आतां शोंक वेता. आमचेर झडटी आनी काळ साडना जावंक तुमचेच काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक बरी भलायकी आनी वखद दिवं.
ओ जेजू सुबह जिवीत दितलो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक भावार्थान वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी गोरेन सुभागी सुमिया तुवें मोचे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमकां सुबाम जिवीत दितलो जेजू आमच्या काळजांत शेवताना गायन करुया राजाचें जेवण Lord
Lord, we thank you for coming into our hearts and for making us more and more instruments of your presence. You're dwelling there. You're dwelling in our body, in our mind and spirit. May we be completely fulfilled in you. And may you govern everything we are through the offering that we make of ourselves, our intentions and everything to you. Thank you, Lord. प्रार्थना। सर्वेश्वर आमच्या बापा, स्वामी जेजू ख्रिस्त सोपत्या सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता। ताच्या दोगांचीक पोरबे दिसाक अमोल जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां, तें जिवीत सासणीक वैभवान स्वर्गीय ताच्या राज्यांत आमकां फाव कर। जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं